गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकारान भलायकी खात्याचो मंत्री जाल्या उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे गोंयांतल्या सरकारी इस्पितळांचें खाजगीकरण करत आसा असो आरोप प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान केला। मुरगांव म्हालांत आशिल्ले चिखलेचे इस्पितळूय आतां खाजगी आस्थापनां कडेन दिवपाचो प्रस्ताव आसा। देखून मुरगांवांतल्या लोकांनी एकठांय येवचें आनी इस्पितळाचें खाजगीकरण करपाक विरोध करचो अशी मागणी संकल्प आमोणकारान केल्या। तशेंच मुरगांवांतल्या लोकांनी वेंचून दिल्ल्या चारूय आमदारांनी इस्पितळ खाजगीकरणा संदर्भात तांचो निर्णय जाहीर करचो अशेंय म्हळां। आयज सडनली अशें इन्फॉर्मेशन येयलेलें आसा की जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव सारको शॉक जालो कित्याक बाबा हे चिखली हॉस्पिटल आमचें प्रायवेटायज करपाक सोदता आनी हेच्या फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो हेल्थ मिनिस्टर आसा। कित्याक हेल्थ मिनिस्टर आयज आमी पळयता जेन्नाच्यान तो हेल्थ मिनिस्टर टेक ओवर केला गोंयचो तेन्नाच्यान तेणें सगळ्या सेक्टरान प्रायवेटायज करपाक लागलेलो आसा। तो GMCन फार्मासी प्रायवेटायज केलेली आसा, तेणें केटरिंग आसा ते सोडेक्साक दिल्लेले आसा, थंयसरले फूड आउटलेट्स GMCन केलो सगळे प्रायवेटायज जाल्लेले आसा, थंयचो जो मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो प्रायवेटायज जाल्लो आसा। अशें पळोवपाक गेल्यार कितें कितलेशे थिंग्स हावजकीपिंग प्रायवेटायज जाल्लेले आसा, कितलेशे इश्यू आसा तेणें सगळे प्रायवेटायज केलेले आसा। अशेंच प्रायवेटायज करपाक लागून तेंच्यांनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिसियो हॉस्पिटल प्रायवेटायज करपाक लागून प्रयत्न केलो, ते तांकां लोकांनी करपाक दिवना। तशें अजिलो हॉस्पिटल तेंच्यांनी ट्राय केलें, थंयसर लोकांनी करपाक दिवना। आतां तो उठला आनी चिखले येयलेलो आसा। सो चिकालीम हॉस्पिटल जें आसा तें बारीक लोकांक लागून जें सर्व जाता, जे लोकांची एमर्जन्सीक लागून थंय आमी वयता आनी जर तें हॉस्पिटल समज जर प्रायवेटायज केलो जाल्यार हांव म्हणटा कितें येदो व्हडलो लोकांचेर मुर्मगांवच्या तालुक्याचेर टोटल अन्याय जातलो। कित्याक आयज मुर्मगांव तालुक्यान कांय ना म्हटल्यार आमी एक 3 लाख सुमार लोक आसा, हे 3 लाखाचेर लोकांचे न्हय कित्याक आमकां आयज फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणटा ते आमकां चिकालीम हॉस्पिटल मेळटा। आनी आयज हांव विचारपाक सोदता हे चारूय आमदार जे मुर्मगांव तालुक्याचे आसा, मुर्मगांवचो, वास्कोचो, दाबोलीचो आनी कुट्टाळेचो, हे खंय न्हिदला? तुमकां हे हॉस्पिटल प्रायवेटायज जाल्लेलें आसा काय तुमी न्हिदपाचें नाटक करता काय तुमकां खबरूच ना? काय खबर आसून तुमी ओगी रावलेले आसा? कित्याक हे प्रायवेटायज जावप म्हणल्यार आमच्या लोकांचेर अन्याय जावपाचो, वास्कोकारांचेर अन्याय जावपाचो। सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की हे बाबा खंयसरूच प्रायवेटायज जावचें न्हू आनी हे जे फुडें सरलेले आसा फक्त आपल्या फ्रेंड्साक क्रॉनीक कॅपिटलिस्ट जे आसा तांकां सपोर्ट करपाक लागून हे प्रायवेटायज करपाक सोदता पळय ते तेंच्यांनी करचें न्हू। आनी हांव सांगता हे BJPचें फक्त एकूच मिशन आसा, मिशन प्रायवेटायजेशन। कित्याक आयज आमी पळयता कितें चडांत चड एअरपोर्ट जावं, LIC जावं, रेल्वे जावं, फार्मींग सेक्टर जावं, मिल्क प्रॉडक्ट जावं, हे सगळे प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा। सो आमी डिमांड करता की बाबा हे प्रायवेटायजेशन चिकालीम हॉस्पिटलाचें करचें न्हू।